तुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आवेसवोड 9 वोड 18 ते 22. आपल्या शिसा मुखार एक दीस जेजू एकलोच मागणी करून आसलो. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, लोक म्हाका कोण सो धरता? आनी तांणी अशी जाप दिली, कांय जाणां जुआंव बातिस्त, दुसरी कोण एलिजा, आनी हेर कोण कोण जिवंत जाल्लो कोण एक आदल्यांतलो प्रवादी. ताणें विचारलें, पूण तुमी म्हाका कोण म्हूण धरतात? जबाब दिवन पेद्रून म्हणलें, देवाचो क्रिस्त. पूण हें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण जेजून खोरायेन तांकां आज्ञा दिली. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुतान जायतें सोसूंक जाय. जाणटे मुखेल याजक आनी धर्मशास्त्री तांकां बारायतले आनी जिवेशी मारतले, आनी देव ताका तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवंत करतलो. हें सगळें ताचे विशीं देवाची कुशी. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.